आमच्या थंय वाळवंटी न्हंय आसा, थंय तुमी कोणूच न्हांवपाक वचपाचें न्हू. कित्याक जशें रिसंटली तुमी पळयत जाल्यार खुबशे जाण चिरे खणीन म्हणा किंवा समुद्रान म्हणा किंवा न्हंयचेर अशे बुडून मरतात. सो त्या खातीर तुमच्या जिवाची तुमी काळजी घेवंक जाय जाल्यार तुमी ही विनंती मनान धरून तुमी वचपाचें न्हू थंय न्हांवपाक. आनी जशें आमचे गोंयचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी रिसंटली एक नोटिफिकेशन काढला की कोणीच न्हंयचेर किंवा धबधब्यार चिरे खणीर अशें न्हांवंक वचपाचें न्हू. तशेंच आयज जर पळयत जाल्यार मोर्ल्या ग्रामपंचायतीन खुबशे जाण लोक न्हांवपाक येतात. ते आमी ऑलरेडी पुलिसांक कळयल्ले आसा, वाळपय पुलिसांक. तेंच्यांनी सुद्दां ती दखल घेतलेली आसा आनी आयच्यान ते रेस्ट्रिक्शन करपाचें आसा. सो तुमकां जर दिसता कसलेच हांगा विपरीत घटना घडोवंक जायना जाल्यार तुमच्या जिवाची तुमी काळजी घेवन थंय तुमकां एकूच विनंती आसा की तुमी न्हंयचेर न्हांवपाक वचपाचें न्हू. की आमचे पेळावद्या थंयच्यान एक उबो गुणो ही न्हंय व्हांवता आनी ती मोल्ले आनी केरी पंचायतीक दोनूय पंचायतीक पडटा. सो थंय एक सुंदरशी न्हंय ती. थंय बंदी आसतना खुबशे ट्युरिस्ट न्हांवपाक येता आनी न्हांवपाक येता ते येतात, पण थंय इतली घाण करतात, कचरो साठयतात, सोऱ्याच्यो बाटल्यो पडात, जेवपाचे आयदनां ते प्लेटी म्हणा उडयता थंयसर. सो लोकांक विनंती करता हांव की थंय घाण करपाची न्हू. एक सुंदरशी आमची न्हंय ती, आमचे लोक ते पाणी यूज करता तेन्ना थंयसर घाण करपाची ना अशी सगळ्या लोकांक हांव केरी पंचायतीच्या वतीन विनंती करता की सुंदरशी न्हंयक घाण करपाची ना म्हणून.